खूब पाटी हांवें नदरेन हाडून दिली. आमकां जी पळय एक दिवाळे एम्बुलन्स आहा, आयज म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिवचें पडटलें आनी म्हाका प्रॉमीस करचें पडटलें. दिवाडेन जी पळय म्हाजी एम्बुलन्स आसा, आमकां फेरी लागता, फेरीची सुविधा एक एकदां सारकी आसना, म्हणून आमकां मिनिस्टरान हांवें सांगलेलें आमकां न्यू एम्बुलन्स दी. जी पळय ती ओल्ड एम्बुलन्स आसा ती एम्बुलन्स तितूंतल्यान उदक गळटा. आमच्या मारिना म्हणून पंच आसा, एवरी डे म्हाका फोन करता, कारण ते खंयचे नाल्यार खंयचे तरी पेशंटाक लागून ती एम्बुलन्स आपयता. उदक गळटा आनी तेजे ड्रायव्हर आनी डॉक्टर त्या गाडयेन कोण बसोंक पळयना. सो मिनिस्टरान म्हाका ते प्रॉमीस करूंक जाय, बाबा आपूण तुका विदीन 8 days आपूण तुका न्यू एम्बुलन्स जे दिता अशें म्हणून मिनिस्टरान सांगूंक. आनी त्याच बरोबर म्हाजो डिमांड आसलेलो, जे दिवाडेकार म्हजे भाव भयणां आसा, जी म्हजे आई बाबा जी कोण आसा तांकां आतां तुमी पळयला कितलो पावस येयलो, आमकां फेरयेन थंय हेवी प्रॉब्लेम जाता, उदक भरता, सगळें भरता. ताका लागून आमकां 20 बेडेड हॉस्पिटल हांवें मागलेलें. स्पिकर सर, हांव मिनिस्टराक जागो सुद्दां थंय हांव दितां. इवन जागो ना म्हणून आनी रिजन आनी नाका, बाबा जागो तूं दाखय, आमी फाल्यां हांव जागो दितां. तुमी थंय एक 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर बांदलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. कारण कशें आसा स्पिकर सर, कोणी जरी बरो ना, रातचो 12च्या उपरांत फेरी बंद आसता. तांकां कितलो जर हॉर्न मारून 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 ते आफयले जाल्यार ते पेशंटाचे थंय जीव वचोंक शकता. तेज्या उपरांत ते येता. म्हणजे ह्या सायडीन जी फेरी आहा ती त्या सायडीन वचपाक, एक्चुली ती त्या सायडीन दिवाडेचे वटेन जर पार्क जर जाल्ली जाल्यार आमकां खूब बरें जावपाचें. कारण ना जाल्यार ते 2-2 वरां जर अशें जर जालें जाल्यार मनशाचो जीव वयता. म्हणून फेरयेचो प्रॉब्लेम आसा. म्हणून आमकां थंय एक जर 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर आमकां जर मेवलें जाल्यार आमचे कितलेशेच लोकांचो जीव वाचोंक शकता आनी आमकां त्रास जावचे ना. कारण आतां जर पावसान जर तुमी जर पळयत जाल्यार आमकां हेवी प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर थंय. तो आनी सांगपा सारको ना, इतलो आमकां थंय प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर. त्याच बरोबर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक शकता स्पिकर सर, FDA ही आतां भायल्यान बनाना येता, केळीं येता स्पिकर सर, हे चॅक करपाची गरज आहा. कारण तितून कॅमिकल घालून ती पिकयता. सो ती सारकी इम्पॉर्टंट आसा, कारण चड गरजेचें. कारण तुमकां सांगू स्पिकर, कॅन्सर बी कशें जाता, हे कॅमिकलानूच मनशाक कॅन्सर बी जाता. म्हणून म्हाका अशें तरी दिसता की ते जाता तितले बेगीन तेणी एक्शन घेवन FDAन ती तांकां तेंच्या पर्यंत ते बंद करपाची सामकी खुबशी गरज आहा स्पिकर सर. त्याच बरोबर हांवें आमच्या मिनिस्टराक आत्तां हांवें म्हटलेलें स्पिकर सर, एकूच मिनट, हांवें मिनिस्टराक म्हटलेलें की आमकां जाता तितले बेगीन ही जे अपग्रेडेशनां जे आमचें आसा, आतां आमचें एक खोर्ले आमचें हेल्थ सेंटर आहा तें बरें आसा. त्यात थंय आतां गर्दी, आमी ताका मिनी GMC म्हणटा, थंय आमची बरी सुविधा आसा, डॉक्टरूय बरें काम करता. त्याच बरोबर जर हे बाकीचे जर आमकां मतदारसंघान म्हणजे बाकीच्या जर पंचायतीन जर आमकां मेवलें जाल्यार आनी करून आमकां खूब बरें जातलें. स्पिकर सर, म्हाका फक्त मिनिस्टरान आयज तुमच्या हितून म्हाका हावजान म्हाका हें प्रॉमीस करचें पडटलें की म्हाका दिवाडेची एम्बुलन्स, कारण ती दिवाडे आमकां बरी कित्याक लागून जाय स्पिकर सर, कारण ती फेरयेन घालतात परत बंद पडटा, म्हणून आमकां ती जाय स्पिकर सर. आनी इतलें सांगूंक सोदता स्पिकर सर, जें आमचें मॅडिकल जें हॉस्पिटल आहा, म्हाका तरी अशें दिसता म्हणजे तें हॉस्पिटल अशें आसा की आनी तें खंयच आसचें ना. इतलें बरें आजूबाजूचे लोक येता आनी खरें तोखणाय करपाची गरज आहा. डॉक्टरांची म्हण बाकीची म्हण सगळे बरें काम करता, केन्नाय फोन मारल्यार घेता. आनी जेणे करून कितलेशेच लोकांचो जीव आमच्या हितूंतल्यान म्हणजे मंत्र्याच्या हितून म्हण डॉक्टरांच्या हितूंतल्यान वाचलेलो आसा स्पिकर सर.